अंतर्गत जलवाहतूक सुरू करून रस्त्यावेली गर्दी 35% कमी करपाचो बंदार कप्तान खात्याचो विचार आसा। त्या खातीर राज्यांत 4 उफेवपी धके येतात। एका धक्याचे काम पुराय जाला। अंतर्गत जलवाहतूक सुरू करून रस्त्यावेली गर्दी 35% कमी करतले। पुराय तरेन विकसीत केल्या उपरांत रस्त्यावेली गर्दी 30 ते 40% कमी जावपाक मजत जातली अशें कॅप्टन जेम्स ब्रागांझा हांणी उघड केलें। जलवाहतूक विकसीत करपाचो हो प्रकल्प 5 वर्सांचो आसा। ह्या प्रकल्पा अंतर्गत राज्यांतल्या 5 न्हंयां मदीं जलमार्ग जोडटले अशें तांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें। हाका लागून लागपी उफेवपी धक्क्यांचें काम टप्प्याटप्प्यांनी सुरू आसा अशें तांणी फुडें सांगलें। ही जलमार्गाची साखळी पूर्ण करपाक 5 वर्सां हो व्हड काळ, पूण हो प्रकल्प पुराय जालो की लोकांक रस्त्यावेले गर्दी पासून सुसेग मेळटलो। ह्या कामाचो एक भाग म्हूण न्हंयांच्या पात्रांत धके उबारपाचें काम सुरू आसा। सुमार 30 धके बांदपाचें थारलां, पूण 15 धके तयार जाले जाल्यारूच रस्त्यावेली गर्दी कमी जातली अशें कॅप्टन सांगता। पणजी ते केळशी, पणजी ते बायणा आनी पणजी ते शिरोडा जलमार्ग सुरू केले तर रस्त्यांक थाकाय मेळटली अशें कॅप्टन म्हणटा। पणजेंतलो उफेवपी धक्को 21 फेब्रुवारीक सुरू जाल्लो। ह्या कामांच्या पयल्या टप्प्यांत पोरणे गोंय, शापोरा आनी कांपालांतलो उफेवपी धके जातले। 3 धक्यांपैकी एका धक्याचें काम पोरणे गोंयांत सुरू जालां। 10 कोटी किमतीच्या ह्या प्रकल्पाचो खर्च भारत सरकाराच्या अंतर्गत जल येरादारी विभाग करता म्हणपाचें कळटा। ह्या 4 उफेवपी धके भोंवडेकारांक हाडपी बोटी आनी धाकल्यो बोटी तेंकोवपाक वापरतले। हे धके पर्यटना खातीरूच आसतले, हांगा मालवाहतूक करपी बोटी लागच्यो ना। ह्या धक्यांची तांक 300 ते 600 प्रवाशी हाडपा व्हरपा इतली हंगामा प्रमाण आसतली। कॉंक्रीट उफेवपी धके सहज बांदून जाता। हे मजबूत, चड तग धरपी, सुरक्षीत आनी थीर आसतात। हे धके बांदतना सरभोंवतणीचो गाळ उस्पून काडचो पडटा, तशेंच चिपीची झाडांय साफ करची पडटा। पत्तन कप्तान कार्यालयान हालींच 4 प्रकल्पांचो आराखडो अंतर्गत जलवाहतूक अधिकाऱ्यांक सुपूर्द केला। हातूंत 6 न्हंयतलो गाळ उस्पोवप, उफेवपी धके बांदप, समुद्र पर्यटन मदत आनी भूंय बुदवंतकाय सेवा हांचो आस्पाव आसतलो। गोंयांत अंतर्गत जलमार्गाचे बेस बरें जाळें आसा। हातूंतले फकत 50%च वापरांत आसा। गोंय राज्यांत 6 जलमार्ग आसात, देखीक मांडवी, जुवारी, कुमारजुंवे खाडी, म्हापसा, शापोरा आनी साळ। हो जलमार्ग 181.7 किलोमीटर लांबायेचो आसा। 2018-19 वर्सांत सगळ्या जलमार्गांवेल्यान आयिल्ल्या 72.3 दशलक्ष टन म्हालांतलो फकत 3.8 दशलक्ष टन म्हालाची येरादारी जाल्ल्याचें कॅप्टन पोर्टान उघड केलें। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।